नमस्कार, हांव सरिता गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आज आमी पळोवया बांगड्यांचें हुमण। हांगा पळयात, हांवें एक वाटी सोय घेतल्या, ताच्या नंतर 10 मिरसांगो घेतल्या आणि 2 हांवें बेडगी मिरची घेतल्या। तर बेडगी मिरची हाका लागून की ताजो कलर मातसो बरो येता म्हणून बेडगी मिरचीचो वापर केला। आनी 10 मिरसांगो घेतल्या। तुम्ही तुमचे सोयी अनुसार, तुमच्या आवडी अनुसार तिखट कितले जाय, कमी जाय, जास्त जाय त्या प्रमाणे हांगासर मिरसांगो घेवं शकता। 1 चमचो कोथमीर, अर्धो चमचो हळदीचो पिठो आणि हांगासर हांवें थोडीशी आमटाण घेतल्या। तर हे सगळे आता आमकां बारीक मिक्सरान ग्राइंड करून घेवपाक जाय। हांगा पळयात, हांवें हे बांगडे घेतल्या, ते आता बांगडे हांव साफ करून ताचे कुडके करून घेतले। हांगासर हांवें मिरसांग वाटून रेडी केली, पळय मिरसांग वाटून रेडी आसा। आनी शिजत घालपा खातीर हांगासर थोडीशी तेफळां दळून घेतल्यात, ठेचून घेतल्यात। 1 इंच आल्याचो कुडको बारीक ठेचून घेतला, 2 हरवे मिरसांगो आनी 2-3 सोलां। हे आता आमकां सगळें शिजत दवरपाक जाय। तर हे आता हांवें गॅसार शिजत दवरलां। तुमकां जितले दाट पातळ जाय ते तुम्ही थोडेशें उदक घालून तुमकां जशें आवडटा तशें दाट पातळ दवरपाचें। हे शिजता आसतना आमी तातूंत हरवे मिरसांगो, बारीक धाडयला ते आले आनी तेफळां धाडयले ती सगळे घालून आमी ते शिजत दवरपाचे। तर हेका हे आता बरें उकाळी येय पर्यंत आमी गॅसार दवरपाक जाय। तुका आतां बरो खतखतो येवंक दी। हांगासर हांवें बांगडे साफ करून ताचे कुडके करून घेतल्या आनी ताका मीठ लावन 1 अर्दो तास दवरिल्ले। हांगा पळयात, हुमणाक बरो खतखतो आयला। आता आमी तातूंत जे बांगडे आमी कुडके करून दवरल्या ते घालपाचे। आनी बांगडे घालता आसतना मुद्दम तुम्ही तकले कडलो कुडको सुद्दां तातूंत घालात, जेणे करून हुमण चड रुचीक जाता। तातूंत 2 आमी सोलां घालुया आनी आता चवी पुरतें मीठ आमी बांगड्यांक पयलीं थोडें लावन घेतलां, ताका लागून मातशें इल्लें कमीच घालपाचें मीठ। तुमी मागीर चव घेवन पळोवंक शकता, त्या पद्दतीन तुमी मीठ तातूंत घालपाक जाता। आतां पळय हांगासर हुमणाक बरो खतखतो आयला। तुमी हांगासर पळयात, बरो वेवस्थीत खतखतो आयला। आलें, तेफळां, हरव्यो मिरसांगो अशें सगळें एक जावन ताचो वास बरो सुटला, कलर एकदम बरो आयला। पळय हांगासर कितले सुंदर कलर आयिल्लो आसा। तर आता आमचें हांगासर हें हुमण तयार आसा। बांगड्याची कडी, बांगड्याची करी। तर तुम्ही हे नक्की करून पळयात तेफळां घालून। तुमकां कशें आवडलें जाल्यार तुम्ही लायक करात, शेअर करात। तशेंच नवीन हांव रेसिपी घेवन येतलें, ताका लागून तुम्ही सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।